महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससना ससना. Jesu Krista, आराधन तुका Jesu Krista, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. Mga tiyanong, यापूर्वी सक्रमेंट आराधन करून आम्ही हांगा सरायलेले आसा. आमकां आपणाच्या मासा रक्तान पश्चात ताणें निमाणे ब्रेस्तारा दिसा एवकरिस्त घडलो. हो एवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र जावन आसा. एवकरिस्त आमकां मोग आसो. तो आमी बोवाडटान आनी भक्तीन संभ्रमता. तर ह्या आराधना वेळार वाडो घेता आसतना आमच्या मदीं आसलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करून गायन करुया. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. प्रियजनो, पवित्र अंतरीर बुड्या रुपी हाजीर आसच्या जेजू आमच्या जिव्या देवा आमी तुका आराधन करता. ह्या संस्काराद्वारे तूं आमच्या आत्मीक खाण जालाय. तुजें जिवन आमकां भरल्यान आमचे थंय तूं एक जालाय. आमकां तुवें उंच उबारल्यान ह्या साक्रमेंतांत तुका पळोवचें, तुका भोगचें, तुका तुजो अणभव जोडचें भाग्य तुवें आमकां फावो केलां. ह्या जेजूक आमचे कुटुंब आमी भेटोवया. जे कितें मागणी आसात ते आमी हाडलेली आसात ताच्या पांयां तळ आमी दवरुया. एवकरिस्ता द्वारी तुजे कश्ट मरण आनी जिवन कोणी वाळोवंक आनी संभ्रमूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका ह्या वेळाचेर अर्गां दिता. ह्या तुज्या मोलादी दिल्या पासून जेजू तुका आमी अर्गां दिता आयच्या दिसा. अर्गां तुका सुम्या, भोगलाप तुका सुम्या, महिमा तुका सुम्या. प्रियजनो, उबे रावया.
आमच्या मुखार पवित्र सक्रमेंतान खरोच आजार आसच्या त्या जिव्या देवाक आतां आमी अर्घ आनी ओगलाप आमी दिवया. तुमची जबाब जातली. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. सगळे म्हणुया. आमी तुका वंदिता जेजू सम्या. जेजू आमच्या सौम्या आनी देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सडवणदारा. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेस्त्री. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू आमच्या जिवा. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेसिया. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू जीवन देवाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू महोन्नताच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू दाविदाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू वाट सत आनी जिवीत. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू बऱ्या गवळ्या. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू दुलोप सैर्या. आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा. जेजू कतनातलेले शेळये. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गींच्या वुंड्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिविताच्या वुंड्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिविताच्या जरिये. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू दैविक वैजा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू शांती सागोरा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू संसाराचे बचावे. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. एक घडी बोर दोळे दांपिया. मौनपणी आमच्या मुखार आसो येदो व्हड मिस्तेर आमी नियाळ्या. जेजू आमच्या संगत आसा उंड्या रुपार. ह्या सकाळी वेळार तो आमकां मेळोवंक आयला. आज आमी आमची मागणी घेवन आमी हांगासर ह्या सुवातेक आमी पावल्या. बाळो जेजू म्हणटा कितलो सोड तूं म्हाका मान करता तितलो सोड हांव तुका आशिर्वाद दिता. ह्या जेजू बाळाचो आशिर्वाद घेवंक आमी हांगासर हे कुटुंबाचे सांदे कशे आमी हांगासर आयल्या. ह्या वेळार आमी जेजू लागीं भोगसना मागया. जावं उतरान करना आनी देवातान आमी पयस गेल्या. आमी जेन्ना काकूत मागता तेन्ना आमची ती देवाची काकूत आमकां फावो जाता. कशें तो वेचीक पूत तो चिंता उठतलो आनी म्हज्या बापाच्या घरा वेतलो. तो नवें जिवीत सुरू करूंक बापाच्या घरा फाटीं वेता. जेजून आमकां आपयला. जेजूचें मिसांव जावन आसलें पातकीची बदला नवें जिवीत जिया सर्गींच्या लागीं पावला. हो विशय आमकां ताणें दिल्लो. आज जेजू आमचे ताणें आशेता हे पातकीची न्हितावन आमकां सुटका. तर आमी जिणेच्या कश्ट वेळार आमी देवाक पुरपुरला देवा विशयांत विरोध उलयला जाल्यार आमी ह्या वेळार जेजू लागीं भोगसना मागुया. ताची काकूत मागया आनी गावया गीत जिणेच्या कश्टां वेळार. ಕಂತರ್ ನಂಬರ್ 74.
त्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भोंवता तुका दुखांनी सुख रसगोलो तोच सांभाळता सदा चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पोंद पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पोंद पर्या लागींच हांव तुज्या तळमेत सापडताना अंतकरांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तळमेत सापडताना अंतकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा आमच्या आम्ही उभारी जेजू आमच्या मध्ये असल्या जेजूक आमी अर्घा वगळाप देवया स्तुती करूया वाखाणी करूया व्हडा ताळ्यान हालेलुया 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 वाखाणी तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू अर्घा तुका सुम्या जेजू या दिसा खातीर सुम्या जेजू तुवें आमकां हांगासर ह्या सुवातेर आपूण हाडल्या खातीर तुका अर्घा दिता सुम्या जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मौन पावले पूण सरकारतावन देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्हय कोणीय तो कांयच जाल्यार मरचो ना हांवच तो सर्गींतावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून ताका सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पदाचें मांस केल्लें करीत ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय प्रितीच्या भयणी भावनो थोड्या वर्सां फाटीं हांव गोंयांत वावर करता आसतना थंयसर एक बेल्जियमांतल्यान एक स्त्री आयिल्ली आनी ती अशें म्हणूंक लागली म्हजें सगळें जिवीत हांवें त्या जेजूक भेटयलां जेजूस म्हजें मांस हांव म्हज्या सगळ्या जिवितांत सकाळीं इल्लेशें उदक पियेता आनी उपरांत हांव सदांच मिसाच्या त्या बलिदानांत हांव वांटो घेता
आनी तेंच म्हजें खाण. आनी ती म्हणटा म्हाका आतां 15 वर्सां जालीं हांव त्या जेजूचें मांस खावन हांव जियेतां. प्रितीच्यानो, हांवें तिच्या लागीं एक सवाल विचारलें, तुका मागीर भूक लागना गी म्हणून. तेन्ना ती म्हणटा तो म्हाका घटाय दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, जेजू जावन आसा जिवीत आसा उंडो. आमी पवित्र पुस्तकांत हाच्या विशयांत थोडे पळोवंक जाल्यार उतरां पळोवंक जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तकांत सर्वेले उतरांतावन आमकां ह्या जिविताच्या उंड्या विशयांत उलयता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 14 वर्स 18 to 20 आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर सालेमाचो राय आनी परमण देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकांसरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सारक्या संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जा परमोन्नत देव, ताणें तुज्या दुस्मनाक तुजे आदीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. हांगासर उल्लेख केल्लो उंडो आनी वायन मिसार कॉन्सेक्रार केल्ल्या कुंभाराचो उगडास काडटा आनी जेजू श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेच्या वर्ग आसा म्हणून आमी हांगासर समजता. आनी तशेंच निर्गमन पुस्तकांत चॅप्टर 16 वर्स 4 to 36 आमी आयकता, सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें, हांव तुमकां सरगरतावन उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करून भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव ह्या परी तांची परिक्षा करतलो. हांगासर इस्रायल पोजेक आरण्यांत देवान मान्ना खानान दादोशी केलें घडीत आमी नियाळटा. उल्लेख केल्लें मान्ना सर्गींचो उंडो म्हणल्यार आमकां स्पश्ट जाता. आनी तशेंच आज वाचलेल्या त्या वात्रांत आमी आयकता. तशेंच जुवांव चॅप्टर 16 वर्स 35 जेजू सांगता, हांवूच तो जिविताचो उंडो, मोजेसाची येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सतमानता तो केदींच ताणेवचो ना. हांगासर जेजू आपुणूच सर्गींचो उंडो म्हूण आमकां तो सांगता. आनी तशेंच कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 11 वर्स 24 to 26 सांगता, जे कितें सोम्यालागचें हांव घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्यान जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उगडासा करात. पळयात, हांगासर पवित्र पुस्तक आमकां उल्लेख करून ह्या जिविताच्या उंड्या विशयांत आमकां उलयता. तशेंच मातेवाचें चॅप्टर 26 वर्स 26 to 29 हांगासर आमी म्हणटा, तुमी समेस्त आंतले पिया, कित्याक हे म्हजें रगत. आनी तो म्हणटा, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. तिच्यानो हांगासर थोडी पवित्र सभेची पवित्र पुस्तक सांगता तें पवित्र सभेन थोडी शिकवण आसा, ही आमी थोडी आमच्या जिविताक घालची चड आनी चड गरज आसा. तर हांव तुमचे लागीं एक सवाल विचारता, आनी तें म्हळ्यार एवक्रिस्त म्हळ्यार कितें? एवक्रिस्त म्हळ्यार कितें? आनी असो अर्थ अशें आसा, एवक्रिस्त म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्तान तो परत येता पर्यंत संभ्रमच्याक कुर्सार आमचें तें भेटयलेलें ताच्याच कुडी रक्ताचें तें बलिदान. आनी क्रिस्तान हो संस्कार पवित्र सभेक ताच्या मरण आनी जिवंतपणान स्मारक जावन दिला. एवक्रिस्त पास्का जेवण मोग एकवट आनी मायमोग पासरता आनी ह्या पास्काच्या जेवणान क्रिस्ताकच आमी सेवता. तोच आमची मोत कुर्पेन भरता आनी शेवटीच्या महिमेचो उपकार दिता. हो जावन आसा एवक्रिस्ताचो अर्थ. आनी हो एवक्रिस्त आमकां केदळाक घडलो हें आमकां कळीत आसा. तो निमाण्या ब्रेस्तारांत पराधीन जावच्या आदल्या राती दोमदूता सांगाती संभरलेल्या निमाण्या जेवणा वेळार तो घडलोलो. तर प्रितीच्यानो, आमकां क्रिस्ती लोकांक
वो एवकरिस्ट जावन आसा अति उत्तम. एकलो बरयणार म्हणटा एवकरिस्ट इज द टोटल सबमिट ऑफ आवर क्रिश्चन लिविंग. एवकरिस्ट जावन आसा आमच्या जिविताचें चड आनी चड बोळ. तर हांगासर आमी ह्या एवकरिस्तांत आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी फावो ते रितीन वांटो घेता काय? जेजू आमकां हांगासर खरोच आसा म्हूण आमी भावार्थान वळखून घेता काय? प्रितीच्यानो, जेजू आज आमच्या संगत हाजीर आसा. तो आमकां सकत दिता, बोळ दिता. कशें त्या स्त्रियेक ताणें बोळ दिलें, सकत दिलें, तो आमकां सर्वांक तो दिता. त्या देखून हर एका दिसा मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां एका तरेचें बोळ मेळटा, सकत मेळटा. आनी त्या उपरांत आमी आमच्या जिवितांत जायतीं कामां हातीन धरूंक जाता. म्हाका जायत्यांनी सांगलेलें आसा, फादर सकाळीं मिसाक आयिल्ल्या उपरांत म्हजें जिवीत हांवें बदल्लां. म्हाका कळीत आसा, थोड्या वर्सां फाटीं हांव गोंयांत वावर करता आसतना थंयसर जायत्यो लोक, जायतीं भाव भयणां सकाळींच्या मिसाक आसतालीं. अरावंड 100 लोक. हांवें तांचे लागीं विचारलें, फॉर मेनी इयर्स यू आर कमींग फॉर द युक्रिस्ट, वॉट यू आर गेनिंग फॉर? आनी तेन्ना ती म्हणटा, थोड्यांची जबाब जावन आसा, एवकरिस्ता उदेशी आमच्या कुटुंबांत शांती आयल्या. उदेशी आमच्या पिडेक वखद मेळ्ळां. एवकरिस्ता उदेशी आमकां बोळ आनी सकत मेळ्ळ्या. एवकरिस्ता उदेशी आमी जें कितें मागणें आमी दवरलें तें आमकां मेळ्ळां. असलो अनुभव त्या जायतांचो. तर प्रितीच्यानो, आज आमी हांगासर हें आराधन करता आसतना जेची कृपा आमी जोडून घेवया, तेजी सकत आमी मागया. आनी ह्या वेळार आमची जायत्यो विनवणी आसात, मागणी आसात, ती आमी सगळी आमी जेजूच्या फुड्यान घालुया. आमेन. उबे रावया. ह्या वेळार जेजू आमच्या संगत आसा. आमचे उजवो हात मुखार दवरुया. जेजू आसा आमकां धीर दिता. ह्या वेळार आमकां आमच्या पिडेंत सकत मेळटा. हांगासर हें गायन जाता आसतना चडान चड सकत पवित्र आत्म्यांतल्यान आमी बगुया. दोनी हात मुखार दवरात, दोनी हात मुखार दवरात आनी तें गायन करया. स्वामी जेजू म्हजो आसरो. ಕಂತರ್ ನಂಬರ್ 47. Mozo astro, tus mojigote, tus mozo koroye, tus mozo de. Awardan sangat Aradan kita segera karza. जेजू आमच्या संगत आसा. आमी विश्वास दवरून आमी हांगासर आयल्या आयच्या दिसा ताका वाखाणी करूंक गार्गां दिवं. ह्या वेळार आमी पातये बिया. जेजू म्हाका सुटका दिता, जेजू म्हाका शांती फावो करता.
जेजू म्हज्या मागण्याक फळ दिता असो विश्वास धरून घालुया. तूच म्हजो रक्षक, तूच म्हजो तूच म्हजी सकल, तूच म्हजो आराधन करता सगळ्या ह्या काळजात, मुखार सोडता म्हज्या जिवितांत, सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत, हांव तयार आसा, हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा, तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा. हालेलुया हालेलुया वाकरीत हालेलुया हालेलुया जेजू आमच्या संगत आसा. ह्या वेळार आमी सगळीं वडा ताळ्यान म्हणुया. आमचो जबाब जावन दी. आमच्या संगतार हांव सोमया. सगळे म्हणुया. आमच्या संगतार हांव सोमया, आमी पिड्यांत आसतना, आमच्या संगतार हांव सोमया, हांव अनवरां संपडटाना, आमच्या संगतार हांव सोमया, हांव एकसरान एकसरी जाताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, हांव जिवितान निराशी जाताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, हांव बावडतान दंडळटाना, आमच्या संगतार हांव सोमया, हांव दूख सोसूंक मेळटाना, आमच्या संगतार हांव सोमया, हांव कश्टाक सांपडताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, हांव जिणेंत सलवताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, हांव रिणांत बुडताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, कुटुंबांत शांती समाधान ना जाताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, आमच्या वयर अपराध जाताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, वायट आयकूंक मेळटाना, आमच्या संगतार हांव सोमया, पातकाक संपडताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, दिसपडतो ग्रास सोडून कस भोगताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, आमच्या मोगाच्यानी आमकां सांडटाना, आमच्या संगतार हांव सोमया, आमी उदक प्रायेक लागून कोनशाक पडटाना, आमच्या संगतार हांव सोमया, आमी वायट सवय संपडताना, आमच्या संगतार हांव सोमया, आमी हेरांक वजेर जाताना, आमच्या संगतार हांव सोमया. जेजू आमच्या संगत आसा. हो विश्वास आमी दवरया आयच्या दिसा. जेजू कोणाकच सोण घालिना. जेजू लागीं उलयात ह्या वेळार. जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका बोगोस, आमच्या कुटुंबांत शांती फावो कर म्हूण मागात. तुमच्या भुरग्यां पासत मागात. घरांत तरणाटी आसात, भुरगीं आसात, जावं तुमच्या काजारी जिवितान अडकळी येतात, जावं कुटुंबांत शांती ना, समाधान ना, मागात ह्या वेळार. दोळे धांपून मागात. तुमच्या मागणे जेजू आयकता. जेजू म्हणटा मागात आनी तुमी घेतल्यात. भावार्थान आमी आयल्या हांगासर. ह्या वेळार जायती पिडा आसा आमकां. तसो जेजू, गूण करसो जेजू आमच्या संगत आसा. आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया. जेजू लागीं मागात ह्या वेळार. जावं कसली पिडा आसा जावं बरो, जेजू व्हडल्यांतलो व्हडलो वैज आमच्या संगत आसा. ताका जावं ताका खुशी आसा ह्या वेळार.
जेजून त्या पिडेस मनशा म्हळें तुका खुशी आसा जाल्यार त्या कुडल्या हाताक तेन्ना तो म्हणटा वय म्हाका खुशी आसा. सांगात म्हाका खुशी आसा हांवें बरें जाल्लें. जेजू म्हाका आपडटा म्हज्या शिरांनी जावं ते डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, काळजाची पिडा, पांयांची दूख, पोटांची दूख, कातीची पिडा, कॅन्सर, डिप्रेशन, जेजू एकलोच व्हडल्यांतलो व्हडलो वयस आमकां सगळ्यांक तो गुण करता. Nothing is impossible to God. Everything is possible to Him. आमकां सगळ्यांक तो शक्तीन भरून ह्या वेळार ताचो मोग आमी साखया. सर्गींच्या बापा, ह्या वेळार ह्या भाव भयणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल, तांच्या कुटुंबाचेर, त्या भुरग्यांचेर, तांच्या वावराचेर. हांगासर भक्तीपणी ती हर एक ब्रेस्तारा ती हांगासर पावतात, तांच्या मागण्याचेर तुजी बेसांव घाल. हांगा सगळ्यांक कृपेन दवर ह्या वेळार ते आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दिंबी घालुया, सक्रमेंताचे आशिर्वाद मागुया. हे देवा विचित सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या निरक्ताच्या पवित्र मेस्तराक अभिमान करूंक आमकां देन फावो कर, जो जियेद निराश करताय ससनाच्या ससना. आशिर्वादाक तकल्यान